most important thing is we had visited this site. कलसा जे डायवर्जन जाला आणि मलाप्रभा बेसनान उदक गेला मदयचे ती सायट आमी इन्स्पेक्ट केल्ली 2018 हिंगासरलीच हावजाचे मेंबर्स गेल्ले इंजिनियर्स गेल्ले आणि आता अंडर प्रवाह कमिटी तेंच्यांनी पळयल्ली आहा आमचो बदामी चीफ इंजिनियर तेंच्यांनी पळयले आमी मागला आयज मिटिंगीक सगळे आहले आमचो ऑनरेबल मेंबरूय आहलो बाकीचे सगळे आहले विजय सरदेसाय एवरीबडी दॅट वी नीड टू रायट टू द स्पीकर द चेअरमॅन ऑफ द कमिटी on behalf of all the members should write to our speaker should write to the Karnataka speaker that the house committee wants to visit this site to check the facts. सगळे न्यूजपेपर बरयता की काम चालू आहा म्हणून काम चालू आहा वॉटर डायवर्जनाचें काम चालू आहा तेजे उपरांत सुप्रीम कोर्टान अजुनूय आमकां रिलीफ दिवंक ना सुप्रीम कोर्टान हेजेर स्टे दिवंक ना कामाचेर केस चालू आहा सुप्रीम कोर्टान स्पेशली पिटिशन घातला पळय ते 2023 पासून घातला पळय ते चालू आहा तेजेर डेट येयल्ली इन नोव्हेंबर 13 नोव्हेंबरान डेट येयल्ली तेजी आतां नेक्स्ट डेट येवंक ना सो आमी मागला की आमी पर्सनली वचून पळोवंक सोदता म्हणून हाऊस कमिटी ऑफ गोवा ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ दिस हाऊस कमिटी विथ द चेअरमॅन एंड अदर मेंबर्स ऑल्सो कॅन कम टू सी सो वी वॉन्ट टू गो एंड पर्सनली विजीट दिस साईट back again and to see because 2018 आणि आता आमी 25 पावला ट्रिब्युनलान आपली ऑर्डर दिल्ली आहा पूण ट्रिब्युनलान हुंयसरूच बरोवंक ना की हें बेजन जें बांदलां तें काडचें म्हणून हें मलाप्रभा हितून बेजनान ते व्हरता सगळे हे कलसा जो बांदला आख्खो बेजन तेणी जे चॅनल बांदला हें ऑलरेडी आमचें उदक व्हरता हें काम सगळे म्हणटा बॉन आहा न्यूजपेपर म्हणटा चालू आहा कर्नाटकाचे पेपर म्हणटा गोंयचे पेपर म्हणटा हे आमचो रिपोर्ट म्हणटा चालू आहा म्हणून सो हे खऱ्यांनीच चालू आहा बॉन आहा हें सगळें पळोवचें म्हणून आमी आयज मागला हाऊस कमिटीचो रिपोर्ट आनी आफ्टर नियरली 1.5 year ही परतून आमी आयज हाऊस कमिटी येयले अही आमी मागला की एवरी मंथ जावचें म्हणून ही हाऊस कमिटी जी आहा ही एवरी मंथ बसची वा एवरी सेकंड मंथ बसची म्हणजे 1.5 45 डेजान तरी बसपाक जाय हेजेर कितें तरी एक कॉन्क्रीट डिसिजन जावपाक जाय निर्णय येवपाक जाय आनी आमी वी हॅव टू पुट इन अ स्ट्रॉंग फायट इन द सुप्रीम कोर्ट एज फार एज दॅट ट्रिब्युनल ऑर्डर इज कन्सर्न ट्रिब्युनल ऑर्डर जी म्हणटा कितलें उदक तांकां दिवचें कर्नाटकाक कितलें महाराष्ट्राक दिवचें उरलेले गोंयांत पूण खंयसरूच ते ऑर्डरीन अशें म्हणना की ते कशें दिवचें पळय तें ड्रिंकींग वॉटर पूण ते बेजन बांदला तितून ड्रिंकींग हूंय तितून आख्खें उदकूच वयतलें आमचें तो प्रश्न थिंग आहा हें म्हाका दिसता गोंयकारांक सजमोवपाची आयज गरज आहा आनी टू इफ वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर रिवर मदय जाल्यार हे आमी स्ट्रॉंग केस आमची सुप्रीम कोर्टान हेचेरूच ह्याच पॉयंटाचेर मांडपाची गरज आहा की ही जी वायल्ड लायफ वॉर्डनाची तेंकां एनओसी मेळोंक ना सो हे कशें बांदता हे वायल्ड लायफ सँक्चुरीन जेन्ना एक कितें बांदूंक सोदता तूं एक फातर पासून हालोवंक सोदता जाल्यार तेंची एनओसी लागता ती एनओसी तेंकां मेळोंक ना आनी जेन्ना तेंची एनओसी मेळोंक ना जाल्यार हें काम कशें चलता फुडें आनी तेंकां जेन्ना एनओसी मेळता सेंट्रल गोवोरमेंटा कडसून की काम तुमी करा म्हणून पूण मागीर सुप्रीम कोर्टान जेन्ना आमी वयता तेंकां स्टे अजुनूय मेळना पूण सब्जेक्ट टू दीस स्पेशल लीव पिटिशन म्हणून ते म्हणटा सेंट्रल गोवोरमेंट म्हणटा सब्जेक्ट टू दीस स्पेशल लीव पिटिशन म्हणजे कितें हेचो निर्णय येवसर तुमी करचे न्हू पूण आमी तुका एनओसी दिता पण हितून भितर तेणी काम चालू केला वो ना हेचेर प्रश्न आसा एंड दे हॅव टू आस्क द गव्हर्मेंट स्पीकर शूड आस्क द गव्हर्मेंट दॅट अ हाऊस कमिटी इज कमिंग टू सी दीस डिस्प्युटेड सायट एज फार एज कलसा बंडुरा मलाप्रभा बेसनान जे उदक आमचे डायवर्शन आहा जे फायट चालू आहा आमी पळोवंक सोदता आनेकदां आदीं आमकां परमिशन मेळ्ळें अर्लियर वी हॅड गॉन परमिशन वॉज गिवन सो आतां परतून आमी आनेकदां परमिशन मागता ऑफिशियली जावन तें परमिशन आनी तेन्ना आमी सगळे वयतले तेणी आमकां परमिशन दिवपाक जाय कर्नाटका नो आयज आमी डिसिजन घेतलां एवरीबडी हॅज एग्रीड टू दीस डिसिजन एंड दीस डिसिजन वील गो टू द स्पीकर टुमॉरो एंड स्पीकर वील हॅव टू रायट टू द कर्नाटका स्पीकर एंड स्पीकर वील हॅव टू सीक द परमिशन of the government for our visit over there.